आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या पावलार पावल पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वस्पोर तुमची सवी आसूं तुमचे सवे आसूं ह्याची मिसाची भेट आमी पेटयता आत्म्यांक मारिया अमेलिया लुईस डिकॉस्टा ह्या आमच्या भयणी खातीर ह्या आमच्या भावा भयणां खातीर देवान तांकां सुर्गेचें सूख फावो करूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया 2 दिसां निमतान आमी मागता इडन फेर्नांडीस ताचे खातीर मागतना दुसरी आमची भावां भयणां आपलो 2 दीस मनयतात काजाराचें वरोस मनयतात तांकां सगळ्यांक मागण्यांत धरून देवाची कृपा देवाची मजत देवाचो आशिर्वाद तांकां फावो जावंक मागुया आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणी मागुया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मरान चिंतून तोडान विचारून वायट धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या वाचो भाग्यान सदांच आंकपार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्वपदवेदा देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थुया जे कितें आमी मागूंक आयले ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया सर्वपदवेदार देवा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याची मोहिमेवंत शोकोत परगटूंक आमकां कृपा दी ताचो पवित्र आत्म घेवन ताच्या जिवितान आतां आमकां गुप्ती वांटो मेळ्ळा तेंच मोहिमेवंत जिवीत एक दीस उक्ती आमचें जायशें कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप बाबाटचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो कित्याक ताचे लागीं आसलें तितलें ती बागा दवरताली दोन दूत व्हडा बोडान सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो ताचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं ती विकून ताचे दुडू ती हाडटाली आनी दोन दुतांच्या पांयाशी दवरताली आनी मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे
हें दुडू वांटालीं. जुजे नांवाचो सिपुर्साचो एक लेवीत आसलो. ताका 2 दुतांनी बार्नाबास म्हणगे दीद दिवपी म्हूण नांव घातलें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून 2 दुतांच्या पांयाशी दवरले. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळीं म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोश्टां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोलाचो पोटो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. ओरोबाक ताण तुजें शिवासन गोड उबें आसा. सासणांक ताण तूं आसताय सर्वेस्पोरा. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कधीच हालोना बदलना. संवसार सरोसोर सर्वेस्पोरा तुज्या घरान फांगतोली पवित्राय. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्यानो सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेलचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. जुवांवा पोरमणी जेसू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, नव्यान जल्मूंक जाय. अशें हांवें तुका मुळां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय. पूण तें खंय थावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्या थावन जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हळें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सोद सांगता. आमी जाणो तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता. पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानिना. सर्गींच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सोत मानशात? स्वर्गार थावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइसेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्यान सोमेसांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तेचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेसू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भवंबडीनो, आयची दोनी वासपां आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं
फावो जाल्लें हें नवें जिवीत, नवो जुल्म, देव कृपेचो जुल्म हाची खबर ह्या दोनी वाचपांतल्यान आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या. बकरुनाच्या शुभ वर्तमानांत भावांभयणीनो, कालच्या दिसाक आमी आयकलां ते भाशेन निकोदेम आनी जेजू हांचे मदेकोत ही भासाभास हें उलोवप सुरू जाता. आनी आयचें हें शुभ वर्तमान कालच्याच शुभ वर्तमानाचें कंटिन्युएशन. कित्याक कालच्या दिसाक जेजू निकोदेमा सोबे ही भासाभास करतात आनी पवित्र आत्मे वरवीं नवो जुल्म आमकां फावो जाला आनी जाता हाचो उगडास केला. जाल्यार आज हीच चिंतना आनीक मातशें फुडें व्हरून तोच जेजू ताका निकोदेमाक आनीक एक असल्याच पवित्र आत्मे वरवीं फावो जाल्ल्या ह्या जिविताचो संदेश दिता. पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत देवाचे कृपेचें जिवीत, देवाच्या आशिर्वादाचें जिवीत जें आमकां सगळ्यांक फावो जाला. जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या मनशांचें जिवीत कसलें जावचें तें आयच्या पयल्या वाचपांत बाबामरीन आमकां आमचे मुखार दवरलां. दोरदूतांच्या इतिहासांतल्या वाचपांतलें तें. थंयसर पयलीं क्रिस्ती भावार्थी कशे भाशेन जियेतालीं, तांचें समुदायीक जिवीत कसलें जावन गेलें आनी असले समुदायीक जिविता वरवीं ताणीन जेजूक साक्षी दिली, जेजूक गोवाय दिली. हें बरे भाशेन ह्या पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळ्ळां. सगळें तें एकामेका थंय वांट्टालीं, सगळ्यांच्या गरजांक तीं पावतालीं, सगळ्यांक एकामेकाच्या हुस्क्यान तीं जियेतालीं. भावार्थ्यांचो जमो तांचो आसतलो आनी भाशेन एक एक बरेंपण, एक एक शिगूण ह्या पयलीं क्रिस्ती भावार्थ्यांचें जिविताचें ह्या पयल्या वाचपांत आमचे मुखार दवरलां. तांचें जिवीत नियाळ्ळें जाल्यार, तांचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार दुबावा वरेंत आमच्यान खात्रेन म्हणूंक जाता तांचें हें जिवीत पवित्र आत्म्या वरवीं तांकां फावो जाल्लें जिवीत. तें पवित्र आत्म्याचो फळ, पवित्र आत्म्याचें देण्याचें जिवीत हें दिश्टी पडून येता. जाल्यार बाबामरीनो, आज तुज्या आनी म्हज्या जिविताचेर नियाळ करची गरज. तुवें आनी हांवें हें जिवीत, म्हजें जिवीत, तुजें जिवीत जेजूक गोवाय दितलें जिवीत जालां काय. जेजून आमकां दुबावा वरेन तो पवित्र आत्मो दिला, पवित्र आत्मो भासायला, पवित्र आत्मो फावो केला आनी करीत आसा. जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें नवें जिवीत तुका आनी म्हाका फावो जालां जाता. तें आमी जेजूक मानता तसलें जिवीत आमी जियेतांव काय. आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक आमी गोवाय दिवपी आमचें जिवीत जाता काय. भवमरीनो, पयली क्रिस्ती भावार्थी आमकां एक देख दितात. थंयसर पयल्या वाचपान बार्नाबास हाचेंय बी नांव काडून हाचेय बी जिविताची देख आमचे मुखार दवरलेली आसा. जाल्यार आज हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना सदांच देव कृपेचें जिवीत आमकां फावो जाता. पवित्र आत्मा आमकां भासायला, तो आमकां मेळ्ळा आनी मेळ्ळा. ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत जावंक आनी ह्याच बऱ्या जिवितांतल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक गोवाय दितलें आमचें जिवीत जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन तुका आनी म्हाका जेजूची कृपा बोळ मागुया. भेटोवणीच्या वेळार गायोन गावया मातयेचे भांगार करूंक C24 पेज 38. C24 पेज 38. 마티체 방ар 고루 저가두에 가투드라 마티두람 지지리 방ар 고르보 비드롯면 너야라 바바 म्हज्या भवमडेन हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामण मागात. Jest तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पोर मारून घेऊ.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास्क पोरबेचे समरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटो. आमचे ओसोक सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं. हे भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवश आमीन करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणणी व्हड त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मोरनांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र पवित्र. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हांव सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. हांव सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुखवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्याने देन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुम्ही समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळचें तुमचे पासत. समेज मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करत. Bawartacy gór porgotia, Jezu melo, Jezu जीवन जाला. बापा, जेजूच्या मोर्दांचो आनी पुनो जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोन सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा मदींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुक्कामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची आपापल्या घरांनी रावून इमिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जसे बागयोन धरून दिता
आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भवमरीनो आमकां जोण पवित्र आत्मो फावो केला. पवित्र आत्म्याचें हें आत्मीक जिवीत आमकां देवान आपल्या पुता जेजू वरवीं मेळोवन दिलां. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी फळांनी देवान आमकां बोल्ल्यात. ह्या वेळार असल्यान साबार देवाच्या दुसऱ्या बरेपणा खातीर बेसांवा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजूंची कल्या प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र आसा. तुझें राज आमकां यो. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. तुमचेय सवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूक दवर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूक दवर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या गरजांनी घेताना आमी गायन गावुया. आमची मोदल्या कोणाक D1 पान 40 आनी 7 D1 पेज 47. आमचे मोदल्या
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिले. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सलामती पावय. ही आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया. जेजूक आमचे मोदें धरून. F7 पेज 88. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया आमी पोर्तुगाला ताच्या मोगाक मोगाक जिगून. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया आमी पोर्तुगाला ताच्या मोगाक मोगाक जिगून. जेजू चल्लो मोगाक